की टॅक्सी थिंगा तेंचो मातसो आर्ग्युमेंट जाल्लो मोवीनचो एक वाटेन उलयला सो ही डीड नॉट अंडरस्टँड तेंचे ते उलोवपूच तशें आहा मातशें टॅक्सी एसोसिएशन एकामेकाचे तेंचे केन्ना केन्ना पडना सो तेंचे उलोवप आसता तशें सो आमी ते तेंचे झगड्यांनी आमी वचप ना आमचें काम तेंचें काम करून दिवपाचें दॅट मिन्स जो हो इश्यू अनरिजॉल्वड आहा इतलीं वर्सां तो सोल्युशन तेजेर हाडून दिवपाचो काम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करप चालू आहा तेजें लिडर्सांनी अपॉलॉजी मागल्या तेजी मागीर गुदिनाची स्टेटमेंट केला लेट तुका दिसता की अपॉलॉजी मागूंक जाय मागीर गुदिना सी दॅट इज वीथ द मिनिस्टर एंड देम आयज असेंब्लीन मिनिस्टरान सांगलें की तेंचे भितर कितें आर्ग्युमेंट जालें उलोवप जालें नेटान उलोवप जालें ती तेंची स्टायल उलोवपाची ते सदांच तशें उलयता तितून आमी भितर पडप ना तेंच्या आर्ग्युमेंटान आमदारांनी पडप ना मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटाचे तूं समर्थन करता काय सी मिनिस्टर मिसअंडरस्टूड इट इज ही थॉट इट इज अ फायट सो हांवें सांगलां पळय तशें तुका तेंचे ते आर्ग्युमेंट आसताच तेंचे भितर और इवन ते जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता तेच हितून उलयता एकदां म्हाज्या लागीं घरा लागीं येवन तशेंच आर्ग्युमेंटान उलयले ते सो तेंचे घेवन बसप आसना टोन म्हणटा तुमी हय टोन तसोच आसता तेंचे भितरूच टोन हाय आसलो तीन चार ग्रुपां मदें सो इट इज ऑल दे आर आर्ग्युमेंट्स एंड दे आर काउंटर आर्ग्युमेंट्स आर ऑलवेज देर वीच वी हॅव टू समटायम्स एक्सेप्ट मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटाचे मिनिस्टरान आयज स्टेटमेंट केलो तेंचे भितर कितें झगडी जाली म्हणून म्हणजे झगडी म्हणजे तीच तो आर्ग्युमेंट तो इट इज एन आर्ग्युमेंट मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटाचे तुम्ही समर्थन करता तुम्ही सपोर्ट करता इट्स नॉट अबाउट सपोर्टींग ऑर नॉट सपोर्टींग तेंचे इश्यू सॉल्व जावपाक जाय आमचे हे कितें आहा इनिशिएटीव दॅट द इश्यू बिटवीन द कस्टमर आनी तेंचे भितर जे हे आहा अजुनूय भितर ते हे पावना म्हणजे ते रेट्स जे ते तोंडान उलयता पळय ते मोबायलार येवंक जाय डिजिटली ते अजुनूय येयना सो तो येवसर आमचो प्रयत्न आसतलो की हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आतां सीएमान ते दीस तांकां बरें सोल्युशन दिल्लें तेणी सांगलें की आमचे थोडे इश्यूज अनरिजॉल्वड आहा सो सीएम म्हणालो यू टेक 8 days रिजॉल्व ह्या इश्यू तांकां 4 जाण एसिस्टंट डायरेक्टर अशे ऑफिसर दिल्ले आहा नॉर्थ सावथ मागीर आमचो हिंगासरले पासून दिल्ले आहा तांकां पणजेचो ऑफिसरूय दिल्लो आहा एक सो तेणी बसोन ते रिजॉल्व करूंक जाय आतां ते कितें म्हणटा पयले मिनिस्टरान एपॉलॉजी करूनी मागीर कितें बरोवन शें दिवनी रिटर्न दिवना म्हणटा ते रिटर्न I will tell CM tomorrow or minister to give direction to director to give it in writing to them all the 35 organizations you all are hereby invited for this meeting to discuss your pending issues and to come out with a solution अशें कितें लेटर तांकां पावोवपाचें काम हांव करता कित्याक म्हाकाय आतां फोन येयल्लो की until and unless the director does not send communication in writing we do not wish to come for that meeting of the coordination committee ही आता coordination committee जी सरकारान काडल्या पळय सो ते येवन न्हू हो डायरेक्टर कोणाचे आयकना let the letter be gone from the assistant director of transport आता तार म्हापसा आहा Mr. Tar is the assistant director transport म्हापसा so let him send that letter who is there in south let him send from south to all the remaining organizations in south नॉर्थाची हिंगासून धाडटलो तो जाल्यार तितून ते रिजॉल्व जावपाक जाय ते मिसअंडरस्टँडींग जावंक पावना देर हॅज टू बी अ सिटींग ऑन दीस एंड देर हॅज टू बी अ सोल्युशन कमींग ऑन दीस दॅट इज CM will take only after they resolve their issues तेणी कितें म्हटलें 5 इश्यू आमचे रिजॉल्व जावंक ना सो 5 इश्यू तेंचे रिजॉल्व जावनी न्हू